सर नमस्कार. नमस्कार. तुमचे खूप खूप स्वागत आहे युनिक एज्युकेशन. म्हाका खूप बरें दिसता आनी एक खंय तरी एक म्हजें ड्रीम आशिल्लें की तुमचे एक इंटरव्यू घेवपाक जाय म्हणून. कारण जर बिझनसा बद्दल आमकां शिकून घेवपाक जाय जाल्यार बिझनस कोणी केला तेजे कडेन विचारप आनी कोणी रुट्यानसून उबो केला तेजे कडेन विचारप तेजे आमकां आन्सर मेळपाक शकता. तर एक सुरवातीकूच एक म्हाका प्रश्न हो करपाक जाय, एक सामान्य घरांतसून तुमी येयल्लेले मनीस. तुमच्या तकलेन बिझनस हो शब्द तुमी केन्ना फर्स्ट आयकिल्लो किंवा म्हणल्यार काय कळ्ळें की तुमकां आपल्या बिझनसान वचपाक जाय म्हणून? हे पळय नमस्कार तुमच्या हं. सगळ्या श्रोतांक. बिझनस तसो आमच्या घरान हं. कोणी करूंक नासलो. पूण हांव जेन्ना शिकतालो पळय हं. तेन्ना पासून म्हाका तशी बिझनसाची एक हें आसलीच आवड. हं. कित्याक एक तकलेन सदांच विचार येतालो की जो मनीस खंय तरी नोकरी करपाक प्रयत्न करता पळय, नोकरी करपाक जायना अशें ना. जेन्ना हांवें म्हजें कॉलेज म्हणा किंवा म्हजी हायर सेकंडरी केली किंवा कॉलेज केली तेन्ना सुद्दां हांव म्हजें काम करूनच केलां हांवें. बरोबर. आमी आयकलां स्टोरी तुम्ही बेकरीन काम केलां, हय, ते हय, पोलेराचें काम हय, केलें, हय. अशीं कामां केल्यात. सो तें सगळें हांव पयलीं पासून करतालोच. हं. तेका लागून एक पयशांचो व्हॅल्यू कितें आनी सर्विसीन कितें तुजो हं. इम्पॉर्टंट आनी तुज्या बिझनसाचो कितें इम्पॉर्टन्स हो म्हाका पयलीं पासून एक हं. तकलेन येतालो. तेका लागून मोमेंट असो जालो की हांव म्हजें हं. ग्रॅज्युएशन जेन्ना जालें तेन्ना ऑफकोर्स हांव पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक हं. गोवा युनिवर्सिटीन जेन्ना एडमिशन घेतलें तेन्ना सुद्दां हांव इवन म्हज्या ग्रॅज्युएशन टायमार सुद्दां हांव काम हं. करतालो. पोस्ट ग्रॅज्युएशना टायमारूय हांवें पणजे पार्क प्लाझा हॉटेल आसा पळय आझाद मैदानाच्या फुडें ओके. त्या हॉटेलान हांव रातचो हं. नायट रिसेप्शनीक आं. कॅशियर म्हणून वतालो आनी हं. मागीर युनिवर्सिटीक वतालो. तेजे उपरांत जेन्ना हांव आनी एक 2-3 कामां हांवें पळयलीं. तेज्या उपरांत हांव फिल कॉर्पोरेशन म्हणून एक कंपनी आसली. त्या कंपनीन हांव हं. कामाक जेन्ना लागलो तेन्ना सुद्दां हांव कामाक तेंच्यांनी म्हाका गोवा आनी एक्सटेंडेड गोवा हं. ज्युनियर मार्केटींग ऑफिसर म्हणून जॉब दिल्लो. तेन्ना म्हाका बेळगांव, हं. कोल्हापूर वचपाची संदी येताली. हं. कंपनीचें जें काम आसतालो हांव तें करतालो. पूण जेन्ना येतालो थंयच्यान पळय, थंयच्यान सुद्दां हांव जे प्रॉडक्ट्स गोंयांत विकता फॉर एक्झाम्पल उजवातीचे पुडे हं. थंयच्यान हाडप आनी थंय जो रेट आसा आनी गोंयांत रेट आसा हितूर खूब फरक आसतालो. हं. तें सुद्दां हांगावेन हांव विकतालो. ओके. सो ती म्हाका एक बारीकशी बिझनसाची हं. तेन्ना पासून कळ्ळें. तकलेन आसली म्हाज्या. पूण म्हाका खबर नासलें की ती म्हाजी बारीकशी जी आवड आसा ही म्हाका एक हं. डिफरंट लेवलार व्हरतली. आनी ते डिफरंट लेवलाक व्हरपाक म्हाका दिसता एक म्हाजी ऑफकोर्स म्हाजी मेहनत आसतली भितूर पूण देवाची कृपाय आनी लोकां जाणट्यांचो आशिर्वाद आसा पळय हेजोय खूब फरक पडटा. सो हांव जेन्ना हांगा 6 म्हयने ते फिल कॉर्पोरेशना बरोबर काम करून केलें तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका आफ्रिकेक मार्केट रिसर्च करपाचो एक म्हाका संदी दिली तेंच्यांनी. एक सिनियर मॅनेजर आमचो आसलो कंपनीन पिटर फर्नांडीस हं. म्हणून. तो सिनियर मॅनेजर आसलो, हांव ज्युनियर ऑफिसर आसलो. आमकां तेन्ना कंपनीन फिल कॉर्पोरेशन ही व्हडली कंपनी तेन्ना ओके. फोटोफोर इंडस्ट्रीज म्हणटाली पळय. म्हणजे तुमी तेन्ना फर्स्ट टायम भायर गेल्ले? तेन्ना फर्स्ट टायम 97 हांव मार्चान भायर गेल्लो कंपनीच्या थ्रू. तेन्ना हांव 23 वर्साचो आसलो फक्त. ओके. एट द एज ऑफ 23 म्हाका मार्केट रिसर्च करपाचो एक कंपनीच्या हं. कडल्यान संदी मेळ्ळी आनी तो मार्केट रिसर्च करपाक तेन्ना हांव झांबिया, झिम्बाब्वे, बोत्सवाना, मलावी, सावथ आफ्रिका, मोजांबीक ह्या अशा देशांत म्हाका वचपाचो संदी हं. मेळ्ळी. हांव वचोन थंय आमी मार्केट रिसर्च केलो कंपनी खातीर. मार्केट रिसर्च केल्या उपरांत कंपनीन जेन्ना डिसेंबर पर्यंत तेंचे बिझनस थंय हं. इस्टाब्लीश करपाचो तेंच्यांनी डिसिजन घेतलें. आनी तें डिसिजनाक जेन्ना तेंच्यांनी घेतलें इस्टाब्लीश करपाचें म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली कित्याक मार्केट रिसर्च हांवें केल्लो आनी की तुका एक कंट्रीन बेज दिवपाक एज अ कंट्री मॅनेजर. सो 97 हांव डिसेंबरान परत त्या देशान हं. वर्क परमिटाचेर गेलो एज अ कंट्री मॅनेजर म्हणून. सर हांगार एक तुम्हाला डिस्टर्ब करता. एक मायंडसेट हो जाता की पेरंट्स गोंयान अजुनूय म्हणटा की कितें तें बाबा तूं गोंयानूच कर, भायर वचनाका. रिस्क ती घेवं नाका. तूं आमच्या फुडल्यान रावन कितें तें कर. जाल्यार सारकें बारीक धंदो हांगारूच कर. ते तुमकां घरा कडल्यान सपोर्ट को मेळ्ळो? सी पळय कशें आसतालें म्हाकाय म्हणजे हं. तसो पळोवंक गेलो न्हू जाल्यार आमची तशी म्हाजी जी हं. फॅमिली आसा आई म्हण, म्हजे भाव हे सगळे आमी प्रोएक्टीव तशे.
आणि स्पेशली आमची आई जी आसा पळय ती तशी खूब प्रोएक्टीव मनीस. जेन्ना हांवें तांकां सांगलें की म्हाका अशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या, ती म्हणपाली सगळे की बाबा म्हाजे भाव बी की तुका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा ती तुवें डिसिजन घेवपाचें. आनी हांवें तांकां ऑलरेडी कन्वे केल्लें की म्हाका आय वॉन्ट टू गो. सी गोंयांत आमचो एक कितें आसा प्रॉब्लेम आमच्या भुरग्यांक एक खूब व्हडलो डिसएडवांटेज आमचो कितें जाता की आमकां कितें जाय पळय काम धंदो कितें करपाचो आमकां त्या जागे पर्यंत मर्यादीत जायो. हांव सपोज पिळगांवचो जाल्यार म्हाका पिळगांव बिचोले हांगाच खंय तरी कितें करपाक जाय. म्हाका पणजे वचपाक धाडलो किंवा कोल्हापूर धाडलो, मुंबय धाडलो, दिल्लीक धाडलो, म्हाका तें करपाचें ना. म्हणजे आमचें हॉरायझन आसा आनी विजन आसा पळय हें आमचें लिमिटेड उरता. सो हांव जेन्ना म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी पळय आफ्रिकेक, पयलीं मार्केट रिसर्च म्हणून एक 3 म्हयन्याचें म्हाका खबर आसलें हांव परत येतलो. जेन्ना म्हाका वर्क परमिटाचेर गेलो तेन्ना हांव 2 वर्सां खातीर वचपाचो आसलो. आनी तेन्ना 1997 इमॅजीन करा की बाबा कितलेशेच आमचे रिलेटीव किंवा म्हाजे कोण वळखीचे लोक आसले पळय, हेंच्यांनी म्हाका कितें म्हणपाचें की अरे आफ्रिकेक खंय वयता तूं. थंय लोकांक आफ्रिका म्हणजे कशी दिसता की रस्त्यारूच जनावरां सगळीं फिरता सामकें हो एक लोकांचो कॉन्सेप्ट आसता. सो हांवें तेन्ना विचार कितें केलो, जर ज्या जाग्यार फ्लायट वयता लँड जाता जाल्यार म्हाका वचपाक कितें आसा. आनी एज इट इज हांव कितें हांगा व्हडलें कितें तरी केलां किंवा म्हाजी कितें भाटा बेसां आसा अशें कांय ना न्हू. सो रिस्क हो म्हाका हांगाय घेवपूच जाय रावल्यार आनी थंय घेवपाकूच जाय. सो आय चूज टू टेक दॅट रिस्क. आनी हांव थंय मागीर आफ्रिके वचून तेंचो एज अ कंट्री मॅनेजर म्हणून काम पळयलें आनी 2-4 वर्सांनी तेंच्यांनी म्हाका प्रमोशन दिवन रिजनल मॅनेजर केलो. 6 वर्सां उपरांत जेन्ना कंपनी जी कंपनी आसली करताली काम पळय ते दे वर डुईंग ते कोनिका फिल्म आसताले पयलीं. आतांची जी पिढी आसा तांकां खंयचें कळचें ना. रोल टायपचे 35 मिलीमीटरचे फिल्म आसताले कोनिका आनी जम्बो रोल्स तेंचे तो बिझनस आसलो. सो प्रिंटिंगाचो बिझनस, फोटो प्रिंटींग बी. आनी तेन्ना ते डिजिटल बिझनस चालू जाल्लो. आनी जेन्ना डिजिटल बिझनस चालू जालो पळय तेन्ना तो बिझनसाक खूब इम्पॅक्ट पडलो. सो ते कंपनीन तेन्ना डिसायड केलें की बाबा वी आर ऑलरेडी गोईंग डावन बिकॉज ऑफ द टॅक्नॉलॉजिकल चेंजीस. सो तांकां तो बिझनस अशें विकपाचो आसलो. स्पेशली इंटरनॅशनल हांगाय तेंची फोटोग्राफी इंडस्ट्रीज गोंयानूय बंद जाली. हांव जेन्ना तांकां जॉयन जाल्लो तेन्ना तेंची ऑलमोस्ट 500 crore टर्नओव्हरची कंपनी आसली. इयरली 500 crore तेंचो टर्नओव्हर जातालो 97. सो इट वॉज अ ह्यूज इंडस्ट्री. म्हणजे फोटोफोन इंडस्ट्री किंवा फिल्म कॉर्पोरेशनान जर जॉब मेळ्ळो कोणाक तेंचो बिचोले प्लांट आसलो, टीव्ही आसलो जाल्यार एक गव्हर्मेंटाच्या परस बरो जॉब आसलो तेन्ना. पूण ते टॅक्नॉलॉजिकल चेंजीस जावन ती कंपनी ऑफकोर्स प्रॉब्लेमान येयली आनी तेंच्यांनी आफ्रिका बिझनस जो आसलो पळय तो तेंचो सिंगापूरची हेड ऑफिस आसलें थंयच्यान मॅनेज जातालो. सो म्हाका ते सिंगापूरचे डायरेक्टर आसले तेंचे प्लस आमचे चेअरमॅन आसले अब्दुल्ला फजल बॉय, सिंगापूरचे डायरेक्टर आसले बर्नार्ड टॉंग म्हणून. तेंच्यांनी म्हाका ती रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली की ती हांवें बिझनस झांबिया झिम्बाब्वेचो आय शूड डिस्पोज इट ऑफ म्हणजे सेल करपाचो. पूण जेन्ना टॅक्नॉलॉजिकल चेंजीस जाता, मार्केटान रिसेशन आसता तेन्ना खंयचोय बिझनस विकपाक डिफिकल्ट जाता. हांवें ट्राय केली विकपाची पूण म्हाका हांवूय सक्सेसफूल तितलो जावंक पावूंक ना. मागीर हांवें कंपनी कडेन डायरेक्टरा कडेन आनी चेअरमॅना कडेन प्रपोजल दिलें की म्हाजें जें कितें सेवींग आसा म्हाजे कडेन तें म्हाका खबर आसलें कितलें आसा तें. हांवें प्रपोज केलें की दॅट वे आय विल पुट इट एज अ डावन पेमेंट आनी बाकीचे तेंचे जे बिझनसाचो जो व्हॅल्यू आसा पळय तो व्हॅल्यू करून उरलेले जे पयशे आसा पळय विथीन अ पिरियड ऑफ 6 to 12 months हांव तांकां तो रिटर्न दिता आनी तो दिल्या उपरांत आमचे शेअर ट्रान्सफर करपाचे वीच दे विलिंगली एग्रीड. कित्याक म्हाजेरूय तेंचो कॉन्फिडन्स आसलो. सो हांवें तशें करून ती तेंची कंपनी टेक ओवर केली वीच इज फिल फोटो झांबिया लिमिटेड आनी फिल फोटो झिम्बाब्वे लिमिटेड. म्हणजे कॉन्फिडन्स कसो येयलो की हो कारण इतले चेंजीस जाताले टेक्निकल चेंजीस टेक्निकल जाताले बट देन म्हाका ऑप्शन कितें आसलो की ऑफकोर्स हांव थंयसान कंपनीन सपोज बिझनस बंद करून म्हाका परत हांगा येवचो पडटलो आसलो. डेप्युटेशनाचेर धाडवलो म्हाका तेंच्यांनी. सो म्हाजी लोकल सॅलरी जी आसताली पळय हांगा ती कितें 5,000-7,000 आसली ती आसतलीच. प्लस थंय म्हाका तेंचो एज अ एक्सपॅट्रेट सॅलरी मेळटाली. पूण जेन्ना हांवें तें कंपेर करपाक लागलो की म्हाका दिसलें की हांव सपोज परत गोंयांत येयलो जाल्यार आय विल बी बॅक टू स्क्वेअर वन न्ही. सो त्या परस ती रिस्क हांवें थंयच जर म्हाका बिझनसाची तेंची खबर आसली ऑफकोर्स टॅक्नॉलॉजिकल चेंजीस जाताले बट हांव तो बिझनस घेवपाचो म्हाजो इंटेन्शन हो नासलो की त्याच बिझनसान हांव कंटिन्यू करतलो.
तो बिझनस हांव घेतलो, पूण थंय बाकीच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज पळय, जेन्ना हांव थंय कंपनीन कामाक आसलो तेन्ना म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी बाकीच्यो दिसताल्यो, बट आय कुडंट टेक इट बिकॉज आय वॉज ऑलरेडी वर्किंग. आणि हांव काम करता आसतना बाकीचे बिझनस करप, दॅट वॉज नॉट माय कॉन्शियस वॉज नॉट अलाउइंग मी. पूण जर हांव बिझनस टेक ओवर करता आनी हो जर थोडे दीस चलयता आनी तेंचे जे कितें पेमेंट आसा तो सगळो करता, शेअर होल्डिंग म्हाज्या नांवार घेता, जाल्यार त्या बिझनसाच्या उपरांत म्हाका आनीक बिझनसीस करपाचो ऑपॉर्च्युनिटी येतली. सो तें तकलेन दवरून हांवें तो फिलचो बिझनस आसलो पळय आफ्रिकेचो, तो हांवें टेक ओवर केलो. तो टेक ओवर केल्या उपरांत तो चलयलो हांवें बिझनस. मागीर हांवें ज्युसाची फॅक्टरी घातली थंय. आमी स्प्लेंडर आफ्रिका लिमिटेड म्हणून एक कंपनी रजिस्टर केली हांवें. आमी ज्यूस मॅन्युफॅक्चर करताले, RTD रेडी टू ड्रिंक आनी स्क्वॉश, ती चलयली हांवें थोडे दीस. ते बिझनस कसो मॅन्युफॅक्चरींग बिझनसान खूब टॅक्निकल इश्यूज आनी खूब आसले, सो देन आय सोल्ड दॅट बिझनस. मागीर इन 2007 हांवें फर्स्ट ऑप्टिकल बिझनस सुरू केलो आफ्रिकेक. आनी तो ऑप्टिकल बिझनस म्हणजे आमचे ऑप्टिकल आमी शोरूम्स काडपाचो बिझनस स्टार्ट केलो. आनी आयज आमी एज ऑफ टुडे वी आर द लार्जस्ट ऑप्टिकल चेन, रिटेल चेन इन झांबिया. आमचे कंपनीचें नांव आसा, आमचो एक्चुअली ग्रुप कंपनी तो, आमच्या ग्रुप कंपनीचें आतां म्हाजें नांव आसा फिल ग्रुप ऑफ कंपनीज. तितूर आमी ऑप्टिकल चेन ही म्हाजी पयली जाली. तितूर आमचे आतां 33 ऑप्टिकल शोरूम्स आसा रिटेल, म्हणजे दे एक्ट लायक अ क्लिनीक, म्हणजे थंय आय टेस्टिंग जाता तुमचें, प्लस दे आर रिटेल स्टोर्स ऑल्सो, अँड मोस्ट ऑफ देम आर इन द मॉल. मागीर आनी एक ब्रँड हांवें एक्वायर केल्लो मेडिकेअर ऑप्टिशियन्स म्हणून, तो चलयलो. मागीर ते चलता आतां बिझनसीस. मागीर तेज्या उपरांत एक्सपान्शनाक जेन्ना हांव गेलो तेन्ना हांवें मागीर रियल इस्टेट कंपनी स्टार्ट केली, फिल इस्टेट्स अँड प्रॉपर्टीज म्हणून. मागीर आमचो प्रिंटींगचो बिझनस आसा, जो म्हाजो धाकटो भाव आसा तो पळयता, न्यूयॉर्क प्रिंटर्स म्हणून. मागीर हांवें फूड इंडस्ट्रीज, हांवें हॉस्पिटॅलिटीन येयलो. डिलीला रेस्टॉरंट बँक्वेट हॉल आमी गोंयांत स्टार्ट केलो, प्लस आमचो आफ्रिकेकूय डिलीला रेस्टॉरंट बँक्वेट हॉल म्हणून आसा. मागीर आमी आतां आमचे सद्या द लेटेस्ट आमचो TVS जी मोटर बायक आसा पळय इंडियेक, तेजो ऑथरायज्ड डिस्ट्रिब्युशन झांबियाचो आमचो आसा. सो TVS आमची एक कंपनी आहा पिल्सन मोटर्स म्हणून, ती आमी ओवरऑल कितल्यो कंपनीज आतां सद्या आमच्यो 12 कंपनीज आसा. लेटेस्ट जो आमचो बिझनस आसा तितूंतल्यान आमी आतां न्यू म्हणजे एक फिल इंटरनॅशनल स्कूल स्टार्ट केला, ते कॅम्ब्रिज कॅरिकुलमचे स्कूल. सो आनी प्लस आमी एक आतां फिल आय हॉस्पिटल घातला, म्हणजे तें फूल फ्लॅज आय हॉस्पिटल आसा. अपार्ट फ्रॉम दॅट आमचे पॅथॉलॉजी, हिस्टोपॅथॉलॉजीचे लॅब्स आसा. आनी एक मिडिया कंपनी आसा फिल मिडिया म्हणून, ती सबंद आमचे ओवरऑल मिडिया पळयता. सो अश्यो वेगवेगळ्यो कंपनी. सर म्हाका दिसता तुमी तो फर्स्ट रिस्क घेतली एज ऑफ 23 भायर वचपाचें, थंयसून तुमची सगळी सुरवात जाली. सो ही मेंटॅलिटी गोंयच्या भुरग्यां कडेन कशी येतली, ही डेव्हलप कशी करप, म्हणजे ऑपॉर्च्युनिटी ग्रॅब करपाक जाय, कारण प्रत्येक फावटी त्या जाग्यार रावल्यार ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली अशी ना न्ही. पळय कशें आहा, आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक एक ऑपॉर्च्युनिटी ग्रॅब म्हणजे कशी आसा, तुका ऑपॉर्च्युनिटी हांव अशें म्हणिना की म्हाकाच येयली, ऑपॉर्च्युनिटी प्रत्येक मनशाक येता. प्रॉब्लेम आमचो खंय जाता की बाबा रिस्क घेवपाची एप्टिट्यूड कितली आसा तुमचे कडेन. म्हणजे फाल्यां सकाळी जेन्ना रिस्क मनीस चिंतता कशें की जॉब आसा पळय, मनशाक जॉब म्हणजे सेक्युअर्ड दिसता. जॉब एकदां मेळ्ळो आपल्याक काय आपल्याक सकाळी 8 उठून वचपाक जाय आनी 5 सोंपल्या काय आपलो रिस्क सोंपली न्ही. बिझनस म्हणजे कशें आहा, बिझनस तुजी रिस्क ही कंटिन्युअड रिस्क न्हू. सो इम्पॉर्टंट कितें आसा की मनशान जॉब सोडून विचार करपाक जाय. जॉबान हांव जॉब करप हें वायट म्हणिना, हांवें इनिशियली 1 वर्सभर जॉब केल्लोच, प्लस थंय एक 4-5 वर्सां जॉब केल्लो हांवें. पूण सदींच तकलेन आसतलें की आय हॅव टू ग्रॅज्युएट फ्रॉम हियर, आनी जॉब सोडून म्हाका बिझनसान बिझनस क्लियर नासलो खंयचो करप. बिझनस क्लियर नासता केन्नाच नासतलो न्ही. जेन्ना तूं इनिशियल कितें करता पळय ट्रायल एंड एरर आसतलें. हांवें खूब बिझनसीस, इवन आफ्रिकेन सुद्दां हांवें खूब बिझनसीस केल्या, सक्सेस बिझनस जावच्या पयलीं. ओके. हांवें जेन्ना 6 वर्सां उपरांत जेन्ना तो कंपनी टेक ओवर केली, तेच्या उपरांत 4 वर्सां हांवें खूब बिझनसीस केले, जे फेलूय जाले भरपूर. जाल्ले लोकांक सक्सेसफूल दिसतात, पण सक्सेस जाल्लो तेन्ना दिसतलो न्ही, पूण फेलियर जाता तो तुका दिसना कोणाक. सो फेलियर हो जातलोच, ती तुजी रिस्क घेवपाची कॅपॅसिटी तुका जाय. आनी ती रिस्क घेवपाची जो तुजे कडेन कॅपॅसिटी आसा
देन यू कॅन बिकम अ Okay. व्हेरी सक्सेसफुल पर्सन. म्हणजे कशें जॉबान तूं आसा पळय तुजें तुजें काम लिमिटेड आसता, तुजे एफर्ट लिमिटेड आसता, पूण तुजें इन्कमूय लिमिटेड आसतलें न्हू. बरोबर. तुजें इन्कम जें तुका मेळटलें पळय तें लिमिटेडूच आसतलें. पूण बिझनसान जेन्ना तूं बिझनस करता तेन्ना तुजो ऑफकोर्स तुजो तूं रिस्क घेता. आतां हांवें फर्स्ट जेन्ना बिझनस कंपनी कडल्यान जेन्ना टेक ओवर केलो तुवें म्हटलें तशें की बाबा टॅक्नॉलॉजिकल चेंज जाता तरी पूण तुवें रिस्क कित्याक घेतली की म्हाका खबर आहा ती हांव रिस्क घेता पळय ती रिस्क फक्त त्या बिझनसा खातीर घेयना तर एक ऑपॉर्च्युनिटी हांव क्रिएट करता म्हाज्या खातीर की बाकीच्या मल्टिपल बिझनसान हांव कसो वयतलो. आनी तें जर वयतलो जाल्यार म्हाका खंय तरी रिस्क घेवची पडटली. बरोबर. म्हणून हांवें ती रिस्क घेतलेली. एक्चुअली पयलीं हांवें रिस्क तेज्या परस आनी एक घेतलेली. जेन्ना हांव फेल कॉर्पोरेशनान तेन्ना म्हाका जेन्ना आफ्रिकेक वचपाचो हे येयलो पळय तेन्ना हांवें एक बरो SLR कॅमेरा पयलीं विकतो घेतलो जेन्ना म्हाका एक 5-6 म्हयने जाले पळय तेन्ना. आनी चिंत्तालो कितें हांव तकलेन की बाबा सपोज हो जर जॉब म्हाजो गेलो कित्याय कारणा खातीर आनी कंपनीन सपोज म्हाका कंपनी बंद जाली किंवा म्हाका परत धाडपाचो गेलो जाल्यार हांवें एक SLR कॅमेरा विकतो घेतलेलो आनी अशें चिंतलेलें की सपोज परत गोंयान वयचें पडलें जाल्यार हांव नोकरी परत करचो ना. ते SLR कॅमेरा घेवन लोकांचे लग्नाचे फोटो बिटो काडून तो बिझनस म्हणजे करतलो, व्यवसाय करतलो जाता. वेवसाय करतलो हें तकलेन म्हाज्या पयलीं पासून आसलें. सो गोंयकारांच्या आमच्या भुरग्यांनी इवन खंय नोकरी सुद्दां करता जाल्यार ऑपॉर्च्युनिटीज जी आसता पळय ही हीच आसता पूण फक्त आपूण तेजें आपलें जें मायंड आसा पळय ओपन दवरपाक जाय आनी ती ऑपॉर्च्युनिटी आपूण कशी घेवं तुम्ही शकता. हांगार एक म्हटलं ओपन माइंड खंय दवरतले सर आतांच्या हितूर पॉसिबलच ना कारण आमकां एक मोस्टली संवयच जाला की 2 मिनटांनी फोन हातीन घेवप एक माइंड खंय तरी आमचो ती पळय कशें तुमचो टायम वेगळो आशिल्लो न्हू सर तेन्ना डिस्टर्बन्स नासलेले. ना पळय डिस्टर्बन्स नासलेले म्हणून आतां पळय डिस्टर्बन्स आसा आतां फॉर एग्जांपल हांव की म्हाजे कडेन फोन आसा ओके म्हाजो फोन जो आसा पळय हो मेजॉरिटी जो यूज जातलो आतां WhatsApp म्हाजे बिझनसीसचे जे जे रिपोर्टींग आमकां करता आतां फॉर एग्जांपल आमचे 10-12 कंपनीज आमच्यो झांबियान आसा आमची मलावीन आमचे कंपनी आसा रुवांडा आसा दुबय आसा गोंयान आमचे बिझनसीस आसा. सो म्हाजो पयलो जो रिएक्शन आसतलो म्हाजो WhatsApp हो त्या सगळ्या आमचे रिपोर्टींग तांकां रिस्पॉन्ड करपाचो आसतलो. दुसरे म्हाजे ईमेल बिझनस ईमेल जितले येतल्यो तांकां रिस्पॉन्ड करपाचो आसलो. तें सगळें जाल्या उपरांत म्हाका जर फ्री टायम आसा जाल्यारूच हांव फक्त इंस्टाग्राम किंवा तुजें स्नॅपचॅट किंवा तुजो म्हटल्यार फेसबूक बेसिकली प्रायोरिटी डिसायड करपाक जाय. प्रायोरिटी जर तूं डिसायड करिना जाल्यार तूं सक्सेसफूल जावं शकना. सी सोशल मिडियाचो प्रॉब्लेम कितें आसा सी सोशल मिडिया इज इन्फॉर्मेशन इट इज नॉट नॉलेज. आमच्या भुरग्यांक कशें दिसता की सोशल मिडियाचेर आपूण एक 2-4 वरां जर आसलो आनी आपले खूब रिल्स पळयले काय आपल्याक नॉलेज मेळटा. तुका नॉलेज मेळना तुका फक्त इन्फॉर्मेशन मेळटा कित्याक तुजो ब्रेन आसा पळय हो जी एक 2-2 सेकंदान वयता पळय गोश्ट ती तुजी ग्राफ्स करचो ना. आमी अशें कित्याक म्हणटा की बाबा रिडींग आजुनूय करपाक जाय भुरग्यांनी कित्याक रिडींग केलें काय तुजी एकाग्रता वाडटा न्हू. एकाग्रता वाडटा म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन जाता कॉन्सन्ट्रेशन जालें म्हणजेच तूं कितें तरी तेका बाबा नॉलेज तूं एक्वायर करूं शकता. सांगार एक कनेक्ट करून प्रश्न हो दिसता आजकाल खूब जाण आमी गोंयान स्पेशली पळयलें जाल्यार खूब जाणां रिल्स करतात आनी अर्निंग सुद्दां बरोबर करतातूच आनी तुमकां बिझनस ओनर म्हणून विचारपाक सोदता एक्चुअली जे कोण फॉर एग्जांपल हांव तुमचे रील करता जाल्यार तुमकां एक्चुअली रील म्हाका करून दितकूच तुमकां एक्चुअली प्रॉफीट जाता फायदो जाता बिझनस म्हणून. सी आतां आमची सोशल मिडिया जी मार्केटींग आमच्या कंपनीजचे आमी करता तितूर ऑफकोर्स आमी बिझनसा खातीर जितले रिल्स करता तितूर आमचो रिल्सूय आसा परत स्टिलूय आमी करता किंवा आमचे रिल्स जेन्ना करता हे मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड करता. सपोज आय हॉस्पिटलाचो आमकां करपाक जाय जाल्यार त्या हॉस्पिटलान कितें एक्टिविटी चल्लेली आसा कसली कसली आमी सर्जरी करता खंयचो डॉक्टर येवन केन्ना कन्सल्टींग करतलो केन्ना रेटिना सर्जन येतलो हे सगळे आमी तेजे रिल्स करून धाडटा. ऑफकोर्स तेजो आमचो लायक आनी व्ह्यूज मेळटा आमकां तेजो रिस्पॉन्सूय येता इवन फॉर स्कूल. आतां तुमी फील इंटरनॅशनल स्कूल जर गुगल करशात किंवा तुमी फेसबुकार इंस्टाचेर वचात जाल्यार तुमकां आमच्या स्कुला बद्दल म्हायती मेळटली. स्कुलान कितें कितें एक्टिविटी जाता ते मेळटली. बट देन डिपेंड्स न्हू आतां सपोज आमी तो जेन्ना सोशल मिडियाचेर घालता ऑफकोर्स टार्गेट ऑडियन्स आसता पूण कितलेशेच लोक यंगस्टर्स आसता ते पळयता तेंचो डायरेक्ट आमच्या स्कुलाक कितें फायदो जातलो आमकां खबर ना. तेच जर पेरंट्सान पळयलो जाल्यार तेंच्या भुरग्यांक ते घालूं शकता आपल्या एका स्कुलाक पूण यंगस्टर कितें करतलो आमच्या खातीर कांय ना. बट
इट हेल्प समटायम वर्ड टू माउथ, म्हणजे तो हम्म. यंगस्टर जेन्ना खंय आपल्या फ्रेंडांकडे वयतलो, कित्याक कितें पार्टी आसा किंवा काही इंटरेक्शन जाता, हम्म. त्या टायमार आमच्या स्कुलाचें नांव किंवा आमच्या हॉस्पिटलाचें नांव किंवा आमच्या बिझनसाचें नांवाचें वन ऑफ द बिझनस त्याचें नांव येवन तेजो आमचे कडेन इम्पॅक्ट जावन फायदो जावं शकता, ना असो ना. सो डेफिनेटली आयज काल कशें आसा, पयलीं एडवर्टिजमेंट करताले न्यूज पेपरांचेर बी करताले, आतां न्यूज पेपराचेर एडवर्टिजमेंट कोण करीच ना, कित्याक बिकॉज तेंचो रिचूच तितलो ना न्ही. आनी दुसरो कसो आहा, सिन्स आवर बिझनस आर इंटरनॅशनली बेस्ड, सो असले जी सोशल मिडिया आसा पळय, इट इज अ इजी एक्सेस, आनी आमकां आमी टार्गेट करूं शकता. सपोज आमी एक रील क्रिएट केलो, तर तो आमी सपोज आमकां करपाक जाय की म्हाका लुसाका झांबियान करपाक जाय, किंवा फूल ऑफ झांबिया करपाक जाय, किंवा मलावीन करपाक जाय, किंवा रवांडा करपाक जाय, दुबय करपाक जाय, गोंयान करपाक जाय, तो तितलो हांव पुश करूं शकता न्ही. सो ऑफकोर्स इट वील बी बेनिफिशियल. सर असो एक प्रश्न विचारूंक कहो दिसता, एकएकदां हांगासर लोकांक एक आपलो एकूच बिझनस आसा, आपल्याक सांबाळपाक तकली फोडची पडटा, जायना सांबाळपाक. तुम्ही इतले बिझनेसीस सांबाळटा, 12+ बिझनस सांबाळटा, सो तुम्ही कशें कितें मॅनेज करता? सी पळय कशें आहा, बिझनस मनशान सपोज देर इज अ डिफरन्स बिटवीन बिझनस आनी एंटरप्रेन्युअरशीप. बिझनस म्हणजे कसो, जो मनीस एक दुकान चलयता पळय, एक मांड घालता गांवांत, किंवा बिचोले सारक्या ल्हानशा शहरान एक कोणी शॉप घालता, आनी सकाळी आपूण तें शटर ओपन करता, आपूण थंय बसता, दनपारां सपोज जेवपाक वचपाक जाय तो शटर बंद करता, जेवपाक वयता, मातसो रेस्ट करता, परत येता, शटर ओपन करता, सांजचो पर्यंत बसता. तेज्या तकलेन तोय बिझनसूच न्हू, लोकांच्या तकलेन तो बिझनस, पूण म्हाज्या तकलेन तो बिझनस न्हू. ज्या बिझनसान तुजी जर गरज आसा जाल्यार यू आर नॉट अ बिझनस पर्सन, यू आर स्टील वर्किंग, बट यू आर वर्किंग फॉर युअर सेल्फ. म्हणजे हांव म्हाज्या खातीर काम करता, बट यू हॅव टू ट्रान्सफॉर्म अँड अपग्रेड युअर सेल्फ फ्रॉम बिझनस टू एंटरप्रेन्युअरशीप. म्हणजे तितूर कशें आहा, बिझनसान तूं स्वताच बसता, स्वताच करता. तें जर तूं करपाक लागलो जाल्यार तुजो टायम प्रत्येकाक लिमिटेड आसा. म्हाजे कडेन तितलीच वरां आहा जितली तुजे कडेन आसा दिसाची, म्हाजे कडेन चड कांय ना न्ही. सर म्हाका चड कितें करपाक जाय, म्हाका मल्टिपल बिझनस करपाक जाय, जाल्यार फर्स्ट थिंग आय हॅव टू डू इज टू गीव अवे. म्हणजे जो बिझनस आसा पळय, हो तूं मॅनेजर अपॉयंट करून त्या मॅनेजरान तो चलोवन रिस्क घेवची घेवपाक. पडटली सुरवातीक. ती रिस्क तुका घेवची पडटली. तुका दिसता एकदां आपूण बिझनस तो आतां लेट ऑफ केलो, मॅनेजर चलयता, अरे बाबा तो सारको चलयता काय ना, तो कितें थंय चोरी करता काय ना, किंवा आनी कितें, किंवा तो आतां आमचे फॉर एक्झाम्पल आमचे ऑप्टिकल स्टोर्स, आमचे एक 30-35 सुमार ऑप्टिकल शोरूम्स आसा. आतां ते टायमार ओपन जाता काय बंद, सारके टायमार बंद जाता, थंय स्टाफ कसो आहा, टेस्टिंग लोकांचें कितें जाता, रेस्टॉरंट आमचो चलता तो कोण पळयता आनी कितें, एका सगळ्यांक एक मॅनेजर जे आसा पळय ते अपॉयंट केल्ले आसा. प्लस थंय तेजे वयर एक रिजनल मॅनेजर आसतलो, आनी तेंच्या सगळ्यांच्या वयर एक जनरल मॅनेजर आसतलो, तेच्या वयर डायरेक्टर आसतलो. सो त्या लोकांची ती कामां. आनी रिपोर्टींग म्हाका जे आसा पळय, ही ते जे टॉप लेवलचे आसा पळय, डायरेक्टर्स आहा, GM आहा, तेच म्हाका फक्त रिपोर्टींग करतले. सो म्हाजो रिपोर्टींग पळोवपाचो हांवें तितलोच. हांवें तो जर सारको बेज लेवलीचेर रिपोर्टींग सगळे जे ब्रांच मॅनेजर्स आसतले आनी कोण तेंचो रिपोर्ट हांव घेवपाक लागलो जाल्यार म्हाका ती 24 वरांय पावची ना. सो तें तुवें डिफायन करपाक जाय, जाल्यारूच तूं ग्रो जावं शकता, नाल्यार तूं ग्रो जावं शकना. सर पण जे तुम्ही आता उलयता आनी जर तुमकां जर परत एक 25 वर्सां परत फाटीं व्हरात तुमकां, तर तुम्ही ते कितें चिंततले की आपूण हांगा पावतलो आसलो की ताका एडवायस कितें दिवपाक शकता तुमच्या पास्टाक? सी पळय, आपूण मनशान पयलीं आपली विजन वाडोवपाक जाय. पावतलो ना पावतलो दॅट इज ते तुजी मेहनतीचेर आसा, प्लस तुजी देवाची बी तुका साथ जायी, जाणट्यांचो आशिर्वाद जाय, हें सगळें एकी कडेन येवनूच तुका तो तूं प्रोग्रेस जावं शकता. पूण तूं जर तेजर विचारूच करिना, तुजें विजन झिरो आसा, जाल्यार तूं कसो पावों शकता थंय? पॉसिबल ना न्हू. ते पावतलो जाल्यार तुका पयलीं कितें तरी विजन जाय. म्हणजे तेंच तुका हांव सांगता की हांव जेन्ना स्कुलाक आसलो पळय तेन्ना सुद्दां हांव काम करतालो. म्हणजे हांव 7वीक आसलो तेन्नाच्यान. मागीर हांव जेन्ना हायर सेकंडरी गेलो तेन्नाय करतालो. कॉलेजीक हांव गेलो मडगांव दामोदर कॉलेजीन, हांव कॉलेजीक वयतालो, सांजचो हांव ते पिग्मी कलेक्शन बी तशें करतालो. युनिवर्सिटीन गेलो हांव काम, प्लस हांव जेन्ना कामाक लागलो फिल्ड कॉर्पोरेशनान, हांव गोंयाच्या भायर वयतालो तेन्ना हांव थंयच्यान बाबा कितें हाडूं शकता हांव जे गोंयान विकूं शकता. एक्स्ट्रा करपाची एक्स्ट्रा करपाची तुजे कडेन ती तुजी हें जाय, तुका एक ती इनबिल्ट भूक जाय, आनी ती भूक आसा जाल्यार तूं प्रोग्रेस करूं शकतलो.
आणि हेजो अर्थ असो न्हू की बिझनसाक असो सक्सेसफूल मंत्र काय नसता की एक तू बिझनस केलो म्हणजे तो तुका भरपूर पैसे दितलो अशें काय ना. तू एक सक्सेस जायना दुसरो कर, दुसरो जायना तिसरो कर, पूण अशें न्हू की बाबा तो तुजो कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेवन करपाक जाय. ते तुम्हाला विचारपाक आलो सर, आता खुबशे जाणां लोन काढून बिझनेस करता, लोन नाका त्या कारणान फसलेले आसात, थंय गजाली कशें कितें लक्षांत सी पळय दवरपाचें? कशें आसा बिझनसान फॉर एग्जाम्पल आतां सपोज म्हाका एक्सपान्शन करपाक जाय बिझनस. आतां आमचो गोंयान ऑफकोर्स आमचो डिलीला ओपन एअर बँक्वेट हॉल आसा, प्लस आमचे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फर्म आसा. आतां आमी पाळये एक इको टुरिझम रिसॉर्ट करपाचें काम चालू आहा आमचें. ऑलमोस्ट बाय ह्या ऑक्टोबर नोव्हेंबर म्हटल्यार आमचो कंप्लीट जावन ओपन जातलो. थंय आमी कॉटेजीस, विला, रेस्टॉरंट, स्विमींग पूल, वॉटर स्पोर्ट्स, म्हणजे आमची एक 20 एकरची प्रॉपर्टी आहा थंय, आनी दॅट इज ऑल रिवर फ्रंट, म्हादय रिवरचे रिवर फ्रंटाचेर प्रॉपर्टी आसा. आतां ती जी प्रॉपर्टी आसा पळय, सी वी हॅव बीन डेव्हलप, आमी ती खूब वर्सां जाली डेव्हलप करता. आतां ती ऑलमोस्ट कंप्लिशनाक येयल्ली आसा. आतां थंय जेन्ना पयलीं कन्स्ट्रक्शनाक हांवें म्हाजे पयशे कितें म्हाका घालपाक जाय ते घातले हांवें. आतां जेन्ना फायनल स्टेजीचेर येता पळय ती, हांवें पयलीं लोन घेवंक ना, हांवें पयलीं म्हाजे जितले रिसोर्सीस आहा तितले यूज केले. आतां म्हाका खबर आसा की म्हाजी डेडलायन आसा बाय ऑक्टोबर, म्हाका ती रेडी जाय. आमी एप्रिलान आसा न्हय, कितें म्हणजे म्हाका 6-7 म्हयने आसा. 6-7 म्हयन्यान ती म्हाजी रेडी जातली. आतां जितलो म्हाका फायनान्स जाय पळय तितलो हांव आतां फुडें लोन घेतलो, कित्याक म्हाका टायम बाउंड आसा. टायम बाउंडान जेन्ना म्हाका खबर आसा 7 म्हयन्यान तो रेडी जातलो प्रोजेक्ट, आनी तो रेडी जाल्या उपरांत 7 म्हयन्याचो जो हांवें जर लोन घेतलो जाल्यार तो म्हाका 9व्या-8व्या म्हाका रिकवरी म्हाजी इंट्रस्ट म्हाजो पे करपाक म्हाका मेळटलो. इमॅजीन कर जर त्या हांवें आतां हो प्रोजेक्ट सुरू केल्लो म्हाका 2 वर्सां प्लस जाली. तेच्या पयलीं सपोज हांवें लोन जर घेतलेलें न्हू, जाल्यार इमॅजीन कर की लोनूय हांव अजून बँकेचे घेवन काम करता. आतां तो इंट्रस्ट आसा पळय तो कसो पे करतलो, तोय म्हाका परत बिझनसाकूच ऍड करचो पडलो. सो म्हाजो कॉस्ट जो आसा पळय तो वाडलो. सो ताका लागून कॅल्क्युलेट सारकें जाय तुमचें की बाबा की आतां आपूण खंय पर्यंत हो प्रोजेक्ट पावतलो. कित्याक गोंयान कशें आहा, कितेंय बारीक सारीक करून गेलो न्हू जाल्यार परमिशनां भयंकर लागता. आनी इको टुरिझम प्रोजेक्ट म्हणटकूच तुका CRZची परमिशन आहा, TCPची परमिशन आहा, पंचायतीची परमिशन आहा, 1000 परमी, मागीर परत तुजी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची परमिशन आहा, ही सगळी लागता. ती सगळी घेता टायमार जर तूं लोन घेतलें जाल्यार हो तुजो प्रोजेक्ट रखडटा वर्सभर एक्स्ट्रा. त्या टायमार पूण तुका इंट्रस्ट भरचो पडलो. सो तूं कॅल्क्युलेशन अशें आसपाक जाय की ह्यो सगळ्यो गोश्टी जावन तूं खबर आहा की बाबा आपली ओपनिंग डेट हांगा, ती घे. आतां सपोज शॉप तूं ओपन करपाक जाय कसलोय तुका, रिटेल स्टोर. रिटेल स्टोर कसो आहा, सपोज तुजे कडेन प्रिमायसीस आहा किंवा रेंटेड प्रिमायसीस आहा. रेंटेड प्रिमायसीस तुका खबर आसा की रिनोवेशन करपाक 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो, आनी 1.5 म्हयनो जाल्या उपरांत तुजो गुड्स येवपाक कितें आनी एक 15 दीस, 2 म्हयने आसा. तुवें लोन घेवं येता कित्याक इट इज अ टायम बाउंड. पूण जे कन्स्ट्रक्शन फेजीन जो पळयता पळय बिझनस, ताका तुवें पयलींच लोन घेतलो जाल्यार तुजी डेफिनेटली तूं एका टायमार असो येतलो की तुका तो प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक म्हणजे प्रॉपर कॅल्क्युलेट करपाक जाय सगळ्यो गजाली. खूब कॅल्क्युलेशन तुजें खूब इम्पॉर्टंट आसता बिझनसाक. सर एक आतां थोडे बिझनेसमॅन अशे फाटल्यान एक इंटरव्यू घेतली सांगलें की मेहनत खूब इम्पॉर्टंट आसा, देव धर्माचे किंवा स्पिरिच्युअलिटी ती इम्पॉर्टंट नसता. आनी एक लक फॅक्टर केन्ना केन्ना लक जाल्यार ऑटोमॅटीक जाता गजाली ते. स्पिरिच्युअलिटी, देवाचें करप किंवा तुमी म्हटलें आशिर्वाद आसपाक जाय, हे कितले इम्पॉर्टंट आसा किंवा हेचो सपोर्ट कसो घेवप? खूब इम्पॉर्टंट आसता. सी कशें आहा, कोणी म्हटलो ते म्हाका तेचेर कमेंट करपाचें ना, प्रत्येकाचो आपलो एक्सपिरियन्स आसता. पूण म्हाका तरी दिसता की देवाचो, जाणट्यांचो आशिर्वाद हो खूब इम्पॉर्टंट आसता. कित्याक बिझनस म्हणजे कसो आहा, तूं एक बिझनस, थोड्यांक बिझनस म्हणजे कसो आहा, एक पयशे करपाचें माध्यम आसता सगळ्यांकूच. पूण हांव बिझनस म्हणजे फक्त पयशे करपाचें माध्यम हो पळयना. बिझनस म्हणजे एक ऑफकोर्स तूं कसलोय बिझनस केलो काय तूं लक्षांत घेवपाक जाय की तूं एक बिझनस जर स्टार्ट केलो जाल्यार तूं कमीच कमी थंय एक 10-20 फॅमिलींक जॉब दिता. म्हणजे एका मनशाक जर जॉब दिलो जाल्यार ती फॅमिली तूं जालो न्हू तेजो, तो पोसता फॅमिली आपल्यानी. सो इमॅजीन करा, आमचे कडेन आतां आफ्रिकेन जे आमचे बिझनसीस चलता, आमचे कडेन थंय ना म्हटलें तरी एक 400 लोक कामाक आसा. 400 लोक कामाक म्हणजे तेंच्यो कितल्यो फॅमिली जाल्यो. 400 फॅमिली. सो त्यो सगळ्यो तुजेर डिपेंडंट आसा. पूण त्यो ज्यो तुजेर डिपेंडंट आसा जाल्यार तुवें मेक शुअर करपाक जाय की तो बिझनस सक्सेसफूल जावपाक जाय. आनी तो सक्सेसफूल जाता जाल्यार तेंचो जॉब सेक्युअर्ड आसा. तुका ऑफकोर्स तुका ते जोडून दितलेच,
बट एट द एंड ऑफ द डे तुझी रिस्पॉन्सिबिलिटी की मेक शुअर की त्यांचें लायफ चलपाक जाय. सो हितून म्हाका तरी दिसता की देवाची कृपा आनी किंवा जाणट्यांचो आशिर्वाद हो खूब इम्पॉर्टंट आसा. म्हाज्या हिशोबान आसा, लोकांच्या हिशोबान म्हाका खबर ना. तर बेसिकली तुमचं रुटीन सांगा, रुटीन हो कितें आसता? सी रुटीन कशें आतां सद्याच्या परिस्थितीन आमचें कशें आहा, म्हाजे बिझनेसीस जे आसा पळय हे मल्टिपल कंट्रीजान आसा, तेका लागून म्हाजें ट्रॅव्हल हें भरपूर आसता. तशेंच जर तुमी म्हयन्यांतसून पळयलो जाल्यार हांव एका देशान एटलिस्ट लास्ट 5-6 वर्सां हांव एका देशान 1 म्हयनो कंटिन्युअस केन्ना रावंक ना. ओके. म्हणजे येयलो गोंयान सुद्दां येयलो जाल्यार म्हाजो असोच आसता, एक 4-5 दीस येयलो. आतां हांव पयर 2 दीस पयलीं येयला. हांव फाल्यां म्हाका एक हैदराबाद एक मिटींग आसा, तें करून येतलो. हांव आयतारा पावतलो, सोमारा हांगा आसा, मंगळारा हांव परत गेलो. सो मोस्टली दुबय हांगा, आफ्रिका किंवा आनी खंयच्या देशान अशें वचप, कित्याक आमचे सप्लायर डिफरंट कंट्रीजचे आसा, कित्याक आमचे मल्टिपल प्रोडक्ट्स आसा. हे सगळे परस आमचे स्वताचे आमी प्रोडक्ट्स मॅन्युफॅक्चरींग करता खूब देशांनी. सो थंय वयचो पडटा फॅक्टरी कडेन बी, प्लस बाकीचो रिसोर्स येवचो पडटा. सो ह्यो ज्यो गोश्टी आसा पळय ह्यो बिझनसान हांव करता, कित्याक त्यो डील आपल्याक सी परचेज बायींग जे आसा पळय हो एक बिझनसाचो सामको कोर. तुजो जर प्रॉडक्ट जर सारको आसा, क्वॉलिटी आनी प्रायस हो जर तुजो परफेक्ट आसा जाल्यार बिझनस चलतलो. तुजे प्रॉडक्टाची क्वॉलिटी ना आनी प्रायस तुवें रायट प्रायजार जर घेवंक ना जाल्यार तूं तें कितलेंय जरी प्रमोट केलो जाल्यार बिझनस चलचो ना. सो तेका लागून ह्यो 2 गोश्टी आसा पळय त्यो हांव बिझनसान पळयता. पूण विकप, सेलिंग, मागीर बिलिंग, कॅश कलेक्शन हे सगळें हे अकाउंट्स डिपार्टमेंट आसा, ऑडिट डिपार्टमेंट आसा, सेल्स डिपार्टमेंट आसा ते पळयतात. सर तुमी थोडक्यान सांगपाक शकता प्रोडक्ट आनी एक्चुअली बेसिकली प्रायस तुमी खंयच्या नदरेन पळयता? सी पळय कशें आसा, सी मार्केट तूं खंयच्या मार्केटान आसा आनी त्या मार्केटान कॉम्पिटिटिवनेस कितें आसा, प्लस तुजे कॉम्पिटिटर तो प्रोडक्ट्स खंयच्या लेवलीर विकता, प्लस क्वॉलिटी कितें आसा. सी प्रोडक्ट दिसपाक सपोज एक 5 प्रोडक्ट आहा जाल्यार दिसपाक सगळे ऑलमोस्ट सेम आसता, पूण क्वॉलिटी सगळ्यांची सेम नासता. सो ती क्वॉलिटी जे लोक दिता आनी त्या क्वॉलिटीची प्रॉडक्ट त्याच प्रायजांक जर तूं दिता जाल्यार ती क्वॉलिटी तेज्या परस मातशी कशी बरी आसतली. हेजेर जर आपूण प्रयत्न भर दिले न्ही जाल्यार लॉंग टर्म तुजो बिझनस सक्सेसफुलूच जातलो. तूं कस्टमरांक तूं एकदां फटोवंक शकता, 2दा फटोवंक शकता, सदांच फटोवंक शकना. खंयचेय जरी क्लायंट तुजे असले जाल्यार एकदां 2दा ते तुका फटावतले, पूण तूं डेली ते करूंक शकना. सो तेका लागून क्वॉलिटी जी आसा पळय ही जर तुका लॉंग टर्म बिझनसान उरपाक जाय जाल्यार क्वॉलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी क्वॉलिटी तुजी ना जाल्यार तूं लॉंग टर्म बिझनसान उरचो ना. सर एक नॉर्मल प्रश्न एक करूंक गो दिसता, एक भुरग्यांच्या अडचण असो की जस्ट एक कॉलेजीन पास आउट जाल्ले आसता, 11वी-12वी किंवा ग्रॅज्युएशन आसा किंवा ग्रॅज्युएशन निकतें करून पास आउट जाल्ले आहा आनी आपल्याक लॉंग टर्मान खंय तरी बिझनस करपाक जाय हें फक्त खबर आसता, ना बोल्सान पयसो ना तकलेन कांयच, जाल्यार खंयच्या गजालीर लक्षांत दवरून फुडें सरपाक जाय? सी पळय कशें आहा, सी आपली एक म्हणजे नॉलेज खंयच्या प्रॉडक्टा बरोबर आसा किंवा कितें करूं शकता आनी ल्हान स्टार्ट करप इज नॉट अ प्रॉब्लम. आपले कडेन कितें रिसोर्सीस आसा पळय ते रिसोर्सीसान आपूण खंय पर्यंत वचूं शकता हेजेर लक्ष दिवपाक जाय. आपले कडेन रिसोर्सीस आहा सपोज एक ₹1,00,000 रुपयाची आनी आपूण झेप घेवंक सोदता 100 कोटीची, पॉसिबल ना न्ही, तुका कोण पातयें जालो. सो तुवें तुजे कडेन रिसोर्सीस आहा पळय त्या रिसोर्सीस प्रमाणे पयलीं तुवें बिझनस स्टार्ट करपाक जाय. दॅट इज कॉल्ड टेस्टिंग द वॉटर्स. म्हणजे तुका बाबा बिझनस स्टार्ट केल्या उपरांत त्या बिझनसाक ज्यो कटकटी पयलीं सगळ्यांकूच दिसता बिझनस स्टार्ट करपाचो, स्टार्ट केल्या उपरांत ताका ज्यो कटकटी आसता पळय त्यो झेलपाक तुजी कॅपॅसिटी एप्टिट्यूड आसा काय ना हें पयलीं कळपाक जाय. आनी जर हें आसा तुजे कडेन जाल्यार देन देर इज नो प्रॉब्लम. म्हणजे मागीर तुवें व्हडली झेप घेवं येता. सी आतां पळय स्टार्टअप्स, कितलेशे स्टार्टअप्स आसा जे सम ऑफ द स्टार्टअप्स दे म्हणजे ते एकदम खूब व्हडले जाता, 1,000-2,000 करोडाची कंपनी जाता. पूण सगळेच जायना न्हू, आमी फक्त जी सक्सेस जाता तीच पळयता. अनसक्सेसफूल कितलेशेच आसा जाता न्हू. थोडे पण व्हडले जावन रोखडे सकयल पडलेले अशें ते दॅट इज बिकॉज कशें आहा आमी की टेस्ट वॉटर टेस्ट करिना न्ही आमी. आमकां अशें दिसता की हो प्रॉडक्ट एकदम वयतलो आनी आमी मार्केट व्हॅल्युएशन बी ते सगळे प्रॉपअप करता, वाडयता आनी फुडें वयता. जो तितूर पयशे करपाक जाय पळय तो करता, तो मार्केट
व्हॅल्युएशनाच्या टायमार तो शेअर विकते घेता एकदम लो असता टायमार जेन्ना वयर पावली काय तो आपले विकता, पडली काय तेका फायदो जालो, पण जे बाकीचे जे कॉमन इन्व्हेस्टर आसा पळय लोकल जे बारीक इन्व्हेस्टर ते सफर जाता नाही. प्लस प्रोमोटर जो आसतलो पळय तोय सफरच जातलो. सो तेका लागून जे आमचे जे यूथ आसा पळय आमचे यंगस्टर्स आसा जे बिझनेस करपाक सोदता तेंच्यांनी आयडेंटिफाय करपाक जाय एक तर की बाबा आपल्याक कितें करपाक जाय, आपल्याकडे रिसोर्सीस कितें आसा. आणि आयज काल तरी लोन एक्सेसिबिलिटी बी ह्या मोदी सरकाराच्या खूप इझी जाल्या आणि तेजो फायदो जो आसा पळय हो भुरग्यांनी घेवपाक जाय. ऍट द सेम टायम अशें चिंतपाक जायना की एक आपूण बिझनेस केलो काय रोखडोच आपूण करोडपती आणि अरबपती जातलो अशें चिंतपाक जायना. चिंतपाक जाय कितें की बाबा आपूण हो बिझनेस सक्सेसफूल कसो करतलो, पयशे कसो करतलो हो न्हू, सक्सेस जालो काय पयशे येतले. सी मोटीव कसो आसता लोकांचो, पयशे करपाक जाय. पयशे करपाक हो तुजो मोटीव जालो न्हू काय फेलियर कॅन कम. पूण तुका आपूण एक बिझनेस घालता, हो बिझनेस सक्सेसफूल करपा खातीर आपल्याक कितें करपाक जाय पळय मेहनत ती जर आपूण करीत ऑटोमॅटीक सक्सेस जाता तसो बिझनेस पयशे येतले. सर एक पेरंट्स गोंयचे थोडे पेरंट्स अजूनही भुरग्यांक सांगतात की तू गव्हर्नमेंट जॉबाक सेफ आहा, कारण जेणे कोविडान पयल्ले आसा पेमेंट घरा कडेन बसून येयल्लो आसा. सो तुमी हांकां खंयच्या दृश्टीन पळयता? सी पळय म्हाका म्हाजो जर एज अ इंडिविज्युअल मिलिंद पिळगांवकर म्हणून म्हाजो जर तूं हें पळयशीत जाल्यार म्हाका भुरग्यांनी सर्वीस केल्ली म्हाका आवडना. स्पेशली गव्हर्नमेंट जॉब ज्या मनशान घेतलो न्हू तेणी लायफारसून रिटायरमेंट घेतलें. म्हणजे कशें आहा तेका कितें तरी बरें फुडें बरें करपाचें, कितें तरी प्रोग्रेस करपाचो. सी जॉब सिकर हे सगळ्यान परस इझी, बट जॉब गिवर इज व्हेरी चॅलेंजीस. आणि तू जर एकदा जॉब गिवर जालो तर देर इज नो लिमिट. तू 2 लोकांक काम दी, फुडें तुझे बरें चल्ले 2000 लोकांक काम दितलो, 20,000 लोकांक काम दिवं शकता. पण तू एकदा जर तो जॉब गव्हर्नमेंट जॉबाक गेलो जाल्यार यू आर स्टक इन दॅट. वचपाक जायना म्हणिना, ऑफकोर्स सगळ्यांचीच परिस्थिती सेम नासता, थिंकींग सेम नसता. चड हांवें केन्नाच आयुश्यात म्हाजे गव्हर्नमेंट जॉब एप्लाय करूंक ना. एप्लायूच करूंक ना, हांवें केन्नाच करूंक ना. आणि ना खंयच्या जावं आमदारा कडेन मंत्र्या कडेन कोणा कडेच केन्ना वचूंक ना की म्हाका गव्हर्नमेंट जॉब दी म्हणून. आय वॉज व्हेरी क्लियर इन माय मायंड की म्हाका गव्हर्नमेंट जॉब नाका, आय डोंट वॉन्ट टू गेट स्टक. सर एक गोंयच्या भुरग्यां खातीर तुमी एक मेसेज दिवची जेणे करून जेणे बिझनेसान फुडें सरपाक जाय. कारण आज आमी गोंयान पळयतात म्हणटात की भुरगे बिझनेस करता म्हणून, पण जाय तो बिझनेस केलो वचना. तुम्ही उद्या म्हटले की मल्टिपल बिझनेस करपाक जाय म्हणून, पण थोडे भुरगे अशें करतात की 2 महिने व 2 महिने तो करतात, रिजल्ट पळय जाल्यार काय देना, मागीर फ्रस्ट्रेट जातात. सी पळय मल्टिपल बिझनेसेस आणि 2 महिने एक बिझनेस 2 महिने 2 वॉर डिफरंट. सी फॉर एक्झाम्पल तुका सांगता मल्टिपल बिझनेस म्हणजे कसो. सी म्हणजे आणि मल्टिपल बिझनेस कित्याक करपाक जाय. सी कोविडान पयला आसतलें किंवा अदरवायज ऑल्सो किंवा टेक्निकल. फॉर एक्झाम्पल आतां फिल कॉर्पोरेशनाचें एक्झाम्पल घेवया, जे कंपनीन हांव कामाक आसलो. टेक्नॉलॉजी चेंज जाली, येदी मोठी कंपनी, कितलेशेच लोक बिचोले थिवे कामांतले गेले. कित्याक चेंजीस आसलो पळय तेन्ना चेंजीस करूंक ना न्ही कंपनीन. सो जेन्ना हांवें म्हाजो ऑप्टिकल चेन आहा पळय ती बिझनेस केलो हांवें, तेन्ना तो सक्सेसफूल जावपाक लागलो, पयशे येवपाक लागले. म्हाजे कडेन ऑप्शन आसलो की तोच बिझनेस दवरून कंटिन्यू करुया न्ही. हांवें करूंक ना. आय स्टार्टेड वीथ प्रिंटींग, आय स्टार्टेड वीथ रियल इस्टेट, आय स्टार्टेड वीथ हॉस्पिटॅलिटी, I started with motor. I started with school. I invested into eye hospital. म्हणजे मल्टिपल इन्व्हेस्टमेंट. आणि दुसरे म्हणजे कशें आनी हांवें एकेच कंट्रीन रावना. फॉर एक्झाम्पल आतां म्हाजी सगळी जी इन्व्हेस्टमेंट आसा पळय ती हांवें एकाच देशान करूंक ना. त्यात फळे सकळी सम रिस्क आर सब्जेक्ट टू नेशन ऑल्सो न्ही. एका देशान कितेंय जावं शकता, थंय सपोज कितें प्रॉब्लेम जालो कंट्रीचो किंवा इमिग्रेशन लॉ चेंज जाले, आतां अमेरिकेन कितले डिस्टर्बन्स चालू आसा. सो तशें सपोज जालें जाल्यार ताजो इम्पॅक्ट पडटलो तुज्या बिझनेसाचेर. सो यू शूड हॅव बिझनेसीस. पयलीं तर तुवें डिफरंट बिझनेस एक्सपांड करपाक जाय, म्हणजे रिस्क कमी जाता. म्हणजे फाल्यां सकाळी एक बिझनेस कसलोय तुजो कमी जालो, तो रेव्हेन्यू दिना, एटलीस्ट दुसरो बिझनेस तुजो आसा तो दिवं शकता.